शास्त्रीची जयंती मनोवपा खातीर. ही जयंती मनयता आसतना तांकां तितलेच तरेन आर्गां ओंपता आसतना आमी कितें तरी कृत्य करून दाखोवपाचें. ऑल्दो 2 ऑक्टोबर हो सुटयेचो दीस म्हणून न मनयता आसतना आमी कितें तरी काम करपाचें ह्या हितांच्यान आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की जी कार्यालयां आसा ह्या कार्यालयान जर नितळसाण ना जाल्यार आमी ती नितळ करपाचो यत्न करपाचो. हें औचित्य इतलें बरें मेळ्ळें की फाल्यांच्यान सुरू जाणारो आमचो नवरात्रोत्सव आसा आनी म्हणटा की लक्ष्मीचें आगमन जावं तें वेगळ्या वेगळ्या रुपान आसतलें. सरस्वतीच्या रुपान आसतलें, महालक्ष्मीच्या रुपान आसतलें, अन्नलक्ष्मी आसतली. ह्या सगळ्या रुपान जें आमी आगमन करता ताच्या खातीर जी जागा जाय ती जागा निवळ जाय, नितळ जाय आनी म्हाका दिसता आयज त्या रुपान आमी तें काम केल्लें आसा आनी जरूर सगळ्या तरेची ह्या लक्ष्मीची रुपां जी आसा ती आमचेर खंयचें कार्यालय आसतलें. कार्यालयाचो अर्थ कितें? कार्याचें आलें म्हणजे कार्या खातीर केल्लें आसलेलें घर. सो म्हाका दिसता हें सुद्दां एक आमचें घरच आसा आनी तें नितळ दवरपाचो आमचो सदांच यत्न आसपाक जाय. म्हाका दिसता आमची सगळीं रवींद्र भवनाची वांगडी सातत्यान हो प्रयत्न करीत आसा आनी आयज आनीक एक यत्न तांच्यांनी फुडें मुखार व्हेलो. आयच्या ह्या घडयेक याद करता आसतना श्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्यांनी जय जवान जय किसान म्हटलेलें. आमचो दर एक भुरगो, कित्याक वी आर अ यंग नेशन, म्हाका दिसता कितलेशेच भुरगे आमचे नॅशनल डिफेन्सान वचपाक जाय आनी त्याच बरोबर एग्रीकल्चर हो फक्त एक म्हणजे खंयसर तरी लास्ट प्रोफेशन अशें न धरता, प्रायोरिटायज करून, कित्याक येदो व्हडलो आमचो देश आसा आनी ताचे खातीर एग्रीप्रेनर जावपाची गरज आसा. त्या प्रमाणात गांधी जयंती आनी लाल बहादूर शास्त्री ही जयंती आसा त्या औचित्य साधून आज आमी जशें आमकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 8 दीस पयलीं सांगिल्लें की 2 ऑक्टोबर हो स्वच्छता दीस म्हणून साजरी करपाचो आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटांतले सगळी घाण जी आसा ती काडपाची. म्हाका तुमकां सांगूंक सोदता की आज 14 वर्साचेर जो कचरो आशिल्लो रवींद्र भवनान तो सगळो क्लीन केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आज ऑन एन एवरेज 200 जाण आमी क्लिननेसाक भाग घेतलो. कॉलेजचे भुरग्यांकूय आपयले, त्याच प्रमाणे HR कॉर्पोरेशनचे ते 100 जाण आयिल्ले. अशें करून रवींद्र भवनान जी नाका आशिल्ल्यो वस्तू आसल्यो त्यो सगळ्यो क्लियर केल्यो आनी म्हाका दिसता तर रवींद्र भवनान खंयचीच गोश्ट अशी ना जी अननेसेसरी पेंडींग आसा. बरोबर. सो हे आमचे जे मुख्यमंत्र्यान उलो मारलेलो की जशें क्लीन केलें की पॉझिटीव वायब्रेशन येता. खंयची आमच्या घरांत सुद्दां आमी जेन्ना क्लीन करता तेन्ना एक बरें वातावरण जाता. जाल्यार ती झोपडी आसूं नाल्यार बंगलो आसूं, क्लिननेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्या दृश्टीन आमी केलें आनी मुख्यमंत्र्याचे खरोखरच आभारी आसा. ताणें आमकां उलो मारलो. आनी एक तुमकां गजाल सांगता की अशेंच ताणें उलो मारून आमकां सांखळे कॉलेजींतल्यान फोन आयलो की देव बरें करूं मुख्यमंत्र्याक सांग. तांकां 75,000 रुपया मेळ्ळे 10 वर्सांचे सगळे आरमारी विकून. केन्नाच पळोवनाशिल्ल्यो. कॉलेज बस क्लीन करून ताणें आमकां दाखयली जी दाटलेली. त्यो मुख्यमंत्र्याक सांग तुमच्या आशिर्वादान आमी केलें, आमचे तुमच्या प्रेरणेन केलें. आनी अश्यो गजाली बारीक गजाली आसतात त्यो जावन पडटा.